53व्या इफ्फीचो समारोप दबाजान बॉलिवूड स्टार अक्षय कुमाराबरोबर नामनेचे कलाकार चिरंजीवी इंडियन फिल्म पर्सनॅलिटी पुरस्कार दादासाहेब फाळके पुरस्कार विजेती आशा पारेखाचो बहुमान. सांगार 90% लोकांक IIT जाय. IIT नाका म्हणटल्यांचो आंकडो वाडना. 3 वर्सां भितर 5 ते 6 कोटी पानांचे आर्कायव्ज डिजिटायझेशन. मंत्री आमदार सुभाष हेडॉन. दर्यांत गस्ती खातीर 14 स्पीड बोटींग खातीर अर्थीक मदतीक गोंयचो केंद्राक प्रस्ताव. केंद्रान प्रस्ताव मतीन घेवचो. हायकोर्टाचो निर्देश. मरीन एन्फोर्समेंट विंग उरला प्रशासकीय मान्यताय. LPG सिलिंडरात कमी गॅस म्हूण सांकवाळे बोवाळ. लोकांनी गाडी आडायली. गाडी आडयतना क्लिनर ड्रायव्हराच्यो फुज्ज्यो. प्रकरण वजन माप खात्या कडेन. एजन्सीची चवकशी. नववी संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आरोग्य एक्सपो 8 ते 11 डिसेंबर पणजे. समारोपाक प्रधानमंत्री मोदी. धारगळे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाचे आयुष हॉस्पिटलाच्यो OPD सुरू. खोर्ले सातेरी नगरात घाटेश्वर देवळा कडेन बस परतली. हॉलात लग्नाच्या लोकांक देंवन पार्क करपाक गेल्ली बस रिवर्स घेतना परतली. ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार. गोंयच्यान लग्ना खातीर भायर सरिल्ल्या बसीक कर्नाटकात अपघात. मडगांव सावन लग्नाचे 30 पॅसेंजर बसीत 7 जाणांक फ्रॅक्चर. हेर जखमी. गाडयेचो स्टियरिंग रॉड तुटलो. तळावले कुडका पंचायती कडेन कोलो पडलो. बांयत प्राणीमित्र अमृत सिंग आनी फायर ब्रिगेडीन मेळून केलो साल्वार. बांयत पडिल्ल्या कोल्याचें रेस्क्यू ऑपरेशन. ओल्ड गोवा बायंगिणी अपघात. गाडी आनी स्कूटरीची समोरासमोर टक्कर. स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी. रोड सेफ्टी फोरमाचो रोड सेफ्टीचो मॉडेल. फोंड्या लायले स्प्रिंग पोस्ट डिलिनिएटर्स. पालिकेचो आदार. अपघात उणे करूंक अशीच पद्दत गोंयभर वापरची म्हूण सुचोवणी. देशात कोविडाच्यो नव्यो 291 केशी. फाटल्या 24 वरांत 2 सोंपले. एक्टिव्ह केशी 5000 वयर. गोंयांत 3 नवे दुयेंती. कुठ्ठाळे वेर्णा हायवेर केळशे जंक्शन सामके रिस्की. मोठो अपघात जावं येता. PWD अधिकाऱ्यांक घेवन आमदाराचे इन्स्पेक्शन. थळावे मागतात सर्व्हिस रोड. फोंडेचो सामक कुडचडकार टीम गोवा रेसिंग क्लबाच्या डर्ट 5 ऑटोक्रॉस 2022चो चॅम्पियन. सामगान जिखलो. फास्टेस्ट ड्रायव्ह आनी ऑटोक्रॉस चॅम्पियनाचो मान. गोवा शिपयार्डाक दिल्ली ऑक्युपन्सी NOC रद्द करपाचो मुरगांव पालिकेचो थाराव. DMAचे विनवणेचेर दिल्ली NOC. GSL खंय थळाव्यांक करता किकोंत. रेल्वे मार्गाचे दोट्टीकरण चल्ला. कसलेच प्लॅनिंग नासतना नाले शेतां भाटां पुरयतात. पावसांत गांव बुडटले. वेळसावकार फुर्योज. कितें जालें तरी खंय डबल ट्रॅकाक विरोध. वेधशाळेन देशात कांय राज्यांनी दिल्या अवेळी पावसाची शिटकावणी. काल सांजे पेडण्यां अकस्मात पावस. लग्नाच्या सिजनात लोकांक धाकधूक. दिल्ली आवय पुतान बापायक मारून कापलो. कापून कुडके करून फ्रिजात दवरलो. अफ्ताब पुनावाला सारखेच आनीक एके केशीन दिल्लीत खवदळ. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाच्यो प्री बजेट बसका चालू. सोमाराक कामगार संघटना आनी अर्थतज्ञां बरोबर जाली बसका. सरकारान बजेटा विशीं लोकांकडच्यान मागल्यो सुचोवण्यो. चीनात कोविड केशी वाडटात. दिसाक 40,000 वयर. शी सरकारान घाल्या कोविड निर्बंधाक. लोकांचो रस्त्यार देवन प्रचंड विरोध. अध्यक्ष शीच्या राजीनाम्याचे मागणेक नेट.
फिफा वर्ल्ड कपात कॅमरून सर्बियाची 3-3 ड्रॉ. आज इक्वेडॉर आड सेनेगल, नेदरलँड आड कतार.